प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंय घटकराज दिसाची गोंयकारांक परबी दिली। गोंयचे उदरगती खातीर आनी अस्मिताये खातीर वावुरपी सगळ्यांचे उपकार मानून विकसीत भारताक महत्वाचे योगदान दिवचें असो उलो प्रधानमंत्र्यान मारला। मजगती गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत गोंयकारांक गोंय घटकराज दिसाची परबी दिली। दोडामार्गार रबर लागवडीच्या नावान व्हड प्रमाणात गांजाची लागवड जाता असो गंभीर आरोप कुडाळचो आमदार निलेश राणे हांणी केला। ही लागवड स्थलांतरीत लोक करतात आणि थळावे नागरिक भयाक लागून ह्या वाठारात वचपाक टाळटात असो एक दावो तांणी केला। दोडामार्गात रबर लागवडीच्या नावान 1800 हेक्टरा परस चड जमनीचेर गांजाची लागवड जाता असो आरोप सध्या चर्चेचो विषय जावपाक लागला। चाळीसाव्या गोंय घटकराज दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां। ह्याच पत्राक जाप दीत मुख्यमंत्री सावंतान पत्र ट्विटराचेर ट्वीट केलां। ह्या पत्रांत प्रधानमंत्र्यान गोंयची गिरेस्त संस्कृताय, दायज, पर्यटन, शिक्षण, समाजीक योगदान हांची तोखणाय केल्या। गोंय राज्यान देशाक केल्ल्या सांस्कृतीक आनी अर्थीक योगदानाचो खाशेलो उल्लेख करून तांणी राज्याच्या उदरगतीच्या प्रवासाची लेगीत तोखणाय केली। ते भायर स्वयंपूर्ण गोंय, पर्पल फेस्ट, साक्षरता मोहीम आनी वेगवेगळे उदरगतीचे प्रकल्प अशे उपक्रम उल्लेख करून प्रधानमंत्र्यान राज्य सरकाराक ताच्या वावरा खातीर परबी दिली। गोवा फॉरवर्ड पक्षान 10 मतदारसंघा खातीर गटाध्यक्षांची नेमणूक केल्या। मांद्रे राम नागवेकर, पेडणे प्रशांत घोडगे, कुंभारजुवे कृष्णा परब, मयेश समरेश वांयगणकर, शिरोडे विशांत गांवकर, मुरगांव निलेश नावेलकर, कुट्टरी लुईस क्वाड्रोस, फातोडे पीटर फर्नांडीस, सांगे संतोष गांवकर आणि काणकोण दत्ता गांवकर ह्या 10 मतदारसंघांनी गटाध्यक्ष नेमल्यात। पक्षाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी हे विशींची नोटीस जारी केली। सरकारी नोकरेचे आयज दाखोवन 10 लाख रुपयांची फटवणूक केल्याचे धक्कोदायक प्रकार फोंड्या तालुक्यात उक्ताडार आयला। निवृत्त सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षकाच्या चल्याक सरकारी नोकरी दिवपाचे आश्वासन दीत 2 जाणांनी लाखांनी रुपया घेतिल्ल्याचो मुखार आयला। या प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी त्या 2 जाणां आड गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू आसा। मजगती दोगूय दुबावितांनी फोंड्याच्या न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केलो। हे विशीं 8 जूनाक सुनावणी जातली।
संवसारीक सायकल दिसा निमतान 3 जून दिसा फोंड्या इनफ इज इनफ चळवळीन जागृताय सायकल रॅली आयोजीत केल्या। ह्या रॅलीत वाडत वचपी प्रदूषण आनी पेट्रोलाचेर आदारून रावप उणें करपाचो हेतू आसा। पर्यावरणाक अनुकूल येरादारी आपोवपाचे आवाहन करून नागरिकांनी तशेंच सायकल मोग्यांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेवचो असो उलो फोंडेच्या इनफ इज इनफ ह्या कार्यावळीच्या समितीन केला। तिळारी घाटार सुमार 35 वर्सां पिरायेच्या अनवळखी बायलेची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड मेळ्ळे उपरांत वाठारांत खवदळ पातळ्ळा। दोडामार्ग बेळगांव आनी कोल्हापूर जोडपी महत्वाच्या रस्त्या कुशीक दाट रानांत ही कूड सांपडली। बायलेक मारून पुरावे नष्ट करपाच्या हेतान कूड हांगा उडयल्या असो दुबाव आसा। ह्या संदर्भात चंदगड पुलिसांनी तपास सुरू केला। नावेले कुंकळे बायपास रस्त्यार सिर्ली वाठारांतल्या हिट अँड रन प्रकरणातलो दुबावित आरोपी स्वराज जगताप हाच्या अडचणीत वाड जाल्या। ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या स्वराज जगतापाक शेनवारा मडगांवच्या न्यायालयात हाजीर केल्लो। सुनावणे उपरांत न्यायालयान ताच्या पुलीस कस्टडीत आनीक 2 दिसांनी वाड केल्या। ह्या प्रकरणाचो अदीक तपास मडगांव पुलीस करतात। ह्या अपघाताक संबंधित पुरावे आनी हेर गजालींची चौकशी सुरू आसा। दुबाविताच्या कस्टडीत वाड जाल्ल्यान तपासाक आनीक गती मेळटली। गोयच्या कांय भागांनी 1 आनी 2 जूनाक 2 दीस वादळी वाऱ्यासयत घोग्यांनी पावस पडपाचो आसा। हे विशीं हवामान खात्यान 2 दीस पावसाचो येलो अलर्ट आशिल्ल्याचो अदमास उक्तायला। गोंय घटकराज दिसाची हनुनीत परबी भेटोवपी युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष अर्चित शांताराम नायक। नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकार हांकां वाडदिसाची हुनहुनीत परबी। तांकां बरे आयुष्य आरोग्य मेळचे अशी देवा लागीं मागणी। परबी भेटोवपी रवींद्र देसाय, SR सेल्स अँड सर्व्हिसेस, फोंडा, गोवा।
ब्लू इकॉनॉमी आनी शाश्वत दर्यादेग उदरगतीत गोंय आघाडेर आसा. फुडाराकूय अशेंच उरतलें. ह्या दोनूय मळार गोंय देशांतल्या हेर राज्यां खातीर आदर्श राज्य आसा अशें प्रतिपादन उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी केलें. 40वे गोंय घटक राज्य दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, राज्यपाल अशोक गजपती राजू, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर मंत्री हजर आशिल्ले. मडगांव KTC बस स्टँडाचेर अल्पवयीन भुरग्याचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात JMFC न्यायालयान अटक केल्ल्या 5 आरोपींक 5 दीस पुलीस बंदखण फर्मायल्या. आता आरोपीक परतून 4 जूनाक न्यायालयात सादर करतले. मजगती मुंगूल हल्ल्यांतल्या 3 जाणांचे जामीन रद्द करपा खातीर फातोर्डा पुलिसांनी जिल्लो न्यायालयात अर्ज सादर केला. पेर सुरावले वाठारात बेकायदेशीर बैलांची कत्तल केल्याचे प्रकरण उक्ताडार आयला. या प्रकरणात कोलवा पोलिसांनी 35 वर्साच्या दादापीर कलईगार आणि 20 वर्साच्या मोहम्मद उमर तारीन या दुबावितांक अटक केल्या. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या माहिती उपरांत पोलिसांनी गस्तावेळार ही कारवाय केली. पणजे मळा नेवगीनगर वाठारात जयराम कॉम्प्लेक्सा लागसार स्वय अपघात जालो. वेगान वचपी कार चलोवप्याचे कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान पयली कार झाडां कापटल्ली, उपरांत रस्त्यार उमथली. ह्या अपघातांत कारीत आशिल्लो एक प्रवाशी जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर JMCत दाखल केलो. कार चलोवपी ह्या अपघातांतल्यान सुखरूप वटावलो. काजू पिकाच्या निमण्या पावण्यार गोवा बागायतदार संस्थेन अचकीत काजू बियो खरेदी बंद केल्ल्यान दिवचलचे काजकार अर्थीक संकश्टात अडकले. बागायतदाराच्या ह्या निर्णयाक लागून कमी दरान काजू बियो विकच्यो पडल्यो अशें काजकारांचें म्हणणें आसा. गोवा बागायतदार बाजार संस्थे वतीन दर वर्सा मे म्हयनो सोंप मेरेन काजू बियो खरेदी करताले. अनुमात 15 दीस पयलींच काजू बियांची खरेदी बंद केली.
केळशीच्या हॉलिडे इन रिसॉर्टाचे घाणयारे उदक थेट दर्यात सोडटात असो आरोप थळाव्यांनी केला। या प्रकारा खातीर दर्यात प्रदूषण वाडपाची शक्यताय आसा, तशेंच पर्यटक आनी थळावे नुस्तेमारांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाचो भंय उक्तायला। हे विशीं पंचायतीत कागाळ करतलो असो निर्णय थळाव्या पंचान घेतला। तशेंच सरपंचान संबंधित रिसॉर्टाक नोटीस धाडून घाणयारे उदक सोडपा विशीं स्पश्टीकरण मागतलो अशें पंचान सांगलें। अखिल गोंय क्षत्रिय पागी समाजान आयोजित केल्ली पारंपारीक नुस्तेमारी सर्त पागीर मार नुस्तेकाड काणकोणच्या राजबाग दर्यागे वेळेत उमेदीन जाली। समाजातल्या वेगवेगळ्या पिरायेच्या गटांतल्या सर्तकांनी या कार्यावळीत वांटो घेतलो आनी पारंपारीक संस्कृताय तिगोवन दवरपाचो संदेश दिलो। फुडले 2 दीस वेगवेगळी सर्तींचे आयोजन केलां। मजगती राजबाग खाडीचो प्रस्न अजून सुटूंक नाशिल्ल्यान थंय ट्रॉलर आनी नुस्तेमारी बोटींक वचपाक आडखळ निर्माण जाता। देखून सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी अखिल गोवा पागी समाजान केल्या। मायणा कुट्टेरी वाठारांत मोन्सेरात कपेलाच्या कुशीक घाल्ल्या पोलांची मोडतोड केल्ल्यान वाठारांत तणावाचें वातावरण निर्माण जालें। फादरान घाल्ले 32 पोल एका दादल्यान मोडून उडयले। ताका लागून तिडकल्ल्या थळाव्यांनी मायणा कुट्टेरी पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो। संबंधीत दुबाविताक अटक करपाची मागणी केली। मजगती पुलिसांनी दुबाविताक ताब्यात घेतलो। जम्मू श्रीनगरच्या राष्ट्रीय महामार्गार एक ट्रक थेट वचून खळयेत पडलो आणि उजो पेटलो। या अपघातात दोगांक मरण आयले। ही घडणूक घडटाच सुरक्षा रक्षकांनी घडणूक थळार पावून ट्रक काढलो आणि कुडी भायर काढल्यो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रक चालकाचो ट्रकावेलो ताबो सुटलो आणि ट्रक थेट वचून खळयेत पडलो। फुडलो तपास सुरू आसा। ऑपरेशन चक्रव्यूह खाला केरळात DRIन घुवळे वखदा विरोधी मोहीम घडोवन हाडली। 24 किल मादक पदार्थ जप्त करून 5 जाणांक ताब्यात घेतले। ही घुवळे वखदा तस्करेंतल्यान विमानतळार प्रवाशांच्या लगेजींतल्यान सापडल्यात। पहिल्या वर्सा DRIच्या कोचीन विभागीय युनिटान मादक वखदां जप्त केल्यात, जाचे मोल केरळात 70.76 कोटी रुपया आसा। तशेंच ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 21 जाणांक अटक केल्या।
शुक्रवार रात्री बिहारच्या साबार जिल्ह्यांनी जोगलासयत उटंगाराचो पावस पडलो. विजेच्या धपक्यान सुमार 7 जणांक मरण आयले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण औरंगाबाद, गया, सरान आणि खागारिया ह्या भागांनी लोकांक विजेचो धपको बसून मरण आयले. मजगती बिहारच्या साबार जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासयत उटंगाराच्या पावसान हजेरी लायली. शेनवारा बेंगलुरूत नागा देवान हल्लीत एका खाजगी शाळेच्या इमारतीत अचकीत उजो लागलो. उजो पालोवपी जवानांक हे विशीं म्हायती मेळटाच ते घडणूक थळार पावले आनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. हो उजो 4थ्या मजल्यार लागलो अशें कळटा. शेनवार आशिल्ल्यान 700 वरवीं विद्यार्थ्यांक क्लासी नाशिल्ल्यो. देखून विद्यार्थ्यांक पयलीं सुखरूप 4थ्या मजल्या वयल्यान भायर काडले. उजो नेमको कसो लागलो ते अजून कळपाक मार्ग ना. शेनवारा दिल्लीक कांय प्रमाणात पावसान हजेरी लायिल्ल्यान गरमेन नाकापुरो जाल्ल्यान मात थळाव्यांक जिवाक मातशी थाकाय मेळ्ळी. मजगती फुडले कांय दीस पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. देखून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. तशेंच हवेचो दर्जो 82 आशिल्ल्याचें नोंद जाला. येवपी दिसांनी हवेचो दर्जो नियंत्रणात उरतलो अशें हवामान खात्यान कळीत केला. शेनवारा तामिळनाडूच्या कांचीपुरम जिल्ह्यात एका इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू तयार करपी कारखान्याक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो पालयलो. उजो बरोच खर आशिल्लो, पूण उजो कसो लागलो ते कारण स्पश्ट जावंक ना. सुदैवान दुखापत वा जिवीतहानी टळ्ळी. फुडल्या एका सप्तका भितर मॉन्सून केरळात दाखल जावपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. खरें म्हळ्यार पयलीं 26 मेक केरळात पावस दाखल जावपाचो आशिल्लो. मजगती उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा ह्या राज्यांनी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 40 ते 50 किलोमीटर इतलो वाऱ्याचो वेग आसतलो. देखून दर्यावेळेचेर तशेंच नुस्तेमारी खातीर वचप टाळचें असो इशारो हवामान खात्यान दिला.